शिक्षा विजन दिवचल वतीन गोंयचे पयले मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती दबाज्यान मनयली। त्या निमतान मुळगांवां खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली। कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हाजीर आसले। हेर मानेस्तां मदीं जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकार, मुळगांवचे सरपंच गजानन मांद्रेकार, दिवचलचे आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकार हांचो आस्पाव आसलो। भाऊसाहेब बांदोडकर हे दूरदृष्टीचे नेते आसले अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन उक्तायलें। भाऊसाहेब बांदोडकरांनी सगळं ओळखलेले आणि त्यांची इतली दूरदृष्टी आसली म्हणजे त्यांच्या मनात इतले पडलेले की आमच्या गोव्यात भुरगीं शिकाणी जायच। सो ताचो सगळ्यात व्हडलो कितें प्रॉब्लेम आसलो, कदाचित सीएम असल्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लेम नसलो, मॅन पॉवर प्रॉब्लेम आसलो। आज जर खंयची गोष्ट आसा आमकां प्रोग्राम करीत सारको दिसता पण ताका मॅन पॉवर नासता, तो ऑर्गनायझर हे नासता। सो भाऊ मॅन पॉवर भाऊ इतलो गेलो की तेन्ना तो गोंया भायर गेलो। आमचे खुबशे मास्तर जर पळयशात तेन्ना आमी शिकतना हांव शिकतना कोण दोडामार्ग, बांदा, सावंतवाडी, म्हाका दिसता सावथ सायडीक ते कारवारचे बी आशिल्ले, ते नसले तेन्ना तांकां हाडलेले। सो अशें चिंतलें। सो खरोच तो दूरदृष्टी नेतो आसलेलो, त्यांनी गोंया खातीर खूब केलां। आमी त्याची प्रेरणा घेवची, त्याचें काम आमी 10% सुद्दां केलें। कशें आमी भिचोली घरांत खूब जाता भिचोली। सो शिक्षण चालू रावंक जाय, हांवूय त्या ठाम मताचो आसा। आतां कदाचित तुमी म्हणटना शाळा जाले, कॉलेज आनी कितें शिक्षण, टायम बदलला तशें एज्युकेशनूय बदलला, स्टायल ऑफ एज्युकेशन बदलला। आज जो इम्पॉर्टन्स आसा तो प्रत्येक ब्रांचीचो डिफरंट जाला। तेन्ना शिक्षण म्हणजे 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन तितले पर्यंत आसता। आज टेक्निकल सायड जाला, वोकेशनल सायड जाला, आज पॅरामेडिकल जाला, पॅराटेक्निकल जाला। हे शिक्षण कशें आमच्या भितर हेचेर आमी भर दिवपाक जाय।